माणकुल्यानो, अशा तरेच्यो वस्तू तुम्ही पळयलाच आसतल्यो, न्हय? तर म्हाका सांगशात, हे वस्तू कित्यापासून तयार केल्ल्यो आसात? हय, मातयेपासून तयार केल्ल्यो आसात. मातयेपासून आमी आनी कितें तयार करूंक शकतात? बरोबर, ल्हान व्हड मडक्यो तयार करूंक शकतात, कुंड्यो तयार करूंक शकतात, तुळशी तयार करूंक शकतात, तश्योच मूर्ती तयार करूंक शकतात. तर मूर्ती तयार करपी कलाकाराक आमी कितें म्हणटात? तुम्ही जाणात? हय, मूर्तिकार अशें म्हणटात. तर आयज आमी अशाच मूर्ती तयार करपी कलाकारा विशीं चड जाणून घेवया. पाठाचें नांव आसा मूर्तिकार कुंकळेकार. भुरग्यांनो, तुम्ही जाणात न्हय, आमच्या गोंय राज्यांत वट्ट 12 तालुके आसात. तर ही गजाल दिवचल तालुक्यांतली आसा. हांगा चवथीच्या दुसऱ्या दिसा लोक गणपती कडेन दवरिल्ल्या चित्रांचो देखावो पळोवंक वतात. बोड्ड्यांक तर खूपच गर्दी जाताली. कुंकळेकाराच्या घरांतल्यान भायर सरतना जण एकल्याच्या तोंडांतल्यान एकूच वाक्य घोळटालें. आरे, कुंकळेकारागेर गणपती कडेन फटां लागचीं आं. म्हणल्यार वामनो बसला मरे. वामनो हो एक दिवचलचो वजी उखलपी मानाय आशिल्लो, सगळ्यांचे सवकळीचो. ताचो तो गणपती म्हऱ्यांत आशिल्लो तंतोतंत पुतळो पळोवन सगळे जाण अजापान तोंडांत बोटां घालताले. हो पुतळो घडोवपी आसलो मुर्तीकार विष्णू कुंकळेकार. विष्णूचो जल्म दिवचलच्या मयाळ गांवांत ताच्या मामागेर जाल्लो. ताचो बापूय चिकण मातयेपासून मडक्यो, कुंड्यो, तुळशी तशेंच गणपतीच्यो मूर्ती करतालो. विष्णूक जल्मापासूनच मातयेची आवड आशिल्ली. मातयेंत खेळप, मातयेची तरातरांची खेळणी करप, ल्हान व्हड मूर्ती करप हाचो ताका नाद आशिल्लो. ल्हानपणांत इतली अप्रूप खेळणी, मूर्ती करता ते पळोवन लोक अजापीत जाताले आनी ताका ल्हानगो मूर्तिकार अशें म्हणटाले. ह्या मूर्ती करपाच्या नादाक लागून ताका बापाय कडल्यान जायते फावटी उलोवणी खावची पडटाली. बापायक दिसतालें विष्णून खूब शिकचें, व्हड जावचें आनी आपल्या घराब्याचें नांव वयर काडचें. ह्या मातयेच्या कामांत कितें आसा? मातयेचें काम हें ताच्या बापायक कमी दर्ज्याचें अशें दिसतालें. एक दीस विष्णू आपली शाळेंतलीं पुस्तकां कडेक दवरून मातयेची खेळणी करपाक गुल्ल जाल्लो. इतल्यांत बापूय घरा आयलो. आपलो पूत माती घेवन बसला तें पळोवन ताका राग आयलो आनी ताणें ताका खूब तापोवन काडलो. पूण विष्णून मातयेंत काम करप हें सोडलें ना. जसो जसो विष्णू व्हड जावंक लागलो तशी तशी मूर्तीकलेंत ताची फिशालकाय दिसूंक लागली. आसा तश्यो ओडलावण्यो मूर्ती करतना तो भानार उरनासलो. दिसयभर तातूंतच रमतालो. देखूनच ताच्यो मातयेच्यो मूर्ती पळोवन लोक अजापीत जाताले. ताणें अश्यो कितल्योश्योच मूर्ती तयार केल्ल्यो, जशी
दात्यार दळपी बायल, गुडगुडी ओडपी जाणटो, खांदार नांगर घेवन वचपी शेतकामती अशे कितलेशेच पुतळे ताणें तयार केल्ले. शारांनी हातान काम केल्ल्या वस्तूंची प्रदर्शनां जातात. तर अशा प्रदर्शनांनी ताणें आपली चित्रां दवरिल्लीं. तातूंत ताका इनामां फावो जातालीं. अशे तरेन दिसान दीस ताचें नांव गोंयभर जावंक पावलें. त्या वेळार गोंयांत पुर्तुगेज राज्य करताले. तर एक दीस पुर्तुगेज गव्हर्नराच्या कानार ही गजाल पडली. ताणें कुंकळेकाराच्या घरा वचून सगळ्यो मुर्ती पळयल्यो आनी तो अजापीत जालो. ताणें थंयच्यान कांय चित्रां घेवन ती पुर्तुगालाक धाडलीं. हाका लागून ह्या कलाकाराच्या मुर्तीक भायल्या देशांतल्यान मागणी येवंक लागली. ताणें केल्ल्या मुर्तींची अमेरिका, फ्रांस, जपान ह्या देशांनी विक्री जावंक लागली. गोंय स्वतंत्र जातकूच विष्णू कुंकळेकाराची आख्ख्या भारतभर नामना जाली. भारत सरकार व्हड कलाकारांचो वर्सान वर्स प्रजासत्ताक दिसा भोवमान करता. तर 26 जानेवारी 1967 ह्या दिसा भारत सरकारान विष्णू कुंकळेकाराचो मानपत्र, रौप्य पदक आनी 1000 रुपया दिवन भोवमान केलो. हो भोवमान मेळोवपी विष्णू कुंकळेकार हो पयलोच गोंयकार आशिल्लो. तर सगळ्या गोंयकारांक ही व्हड अभिमानाची गजाल जावन आसा. भुरग्यांनो, तुमी केन्नाय म्हापशा गेलीं जाल्यार तुमकां गांधीजीचो आनी बाजारांत शकुंतलेचो अशे 2 पुतळे पळोवंक मेळटले. हे दोनूय पुतळे विष्णू कुंकळेकारानूच तयार केल्ले आसात, जे आमकां आज मेरेन पळोवंक मेळटात.